नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया मुखेल खबरो. उत्तर प्रदेशातल्या दुबावित आकांतवाद्याक गोंय पुलिसांनी केली अटक. 7 दीस रिमांड. गोंयच्या गर्देच्या सुवातींनी बॉम्बस्फोट घडोवपाचो उलोवन दाखयल्लो प्लान. पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. सरकार करता ई पेमेंटाच्यो गजाली. कंत्राटदारांच्या हातार अजुनी पडूंक नात फाटले कितलेशेच वर्सांचे बिलांचे पैसे. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटात ई पेमेंटाची पद्धत सारकी ना, ई टेंडरिंगूय नाका. दबावा खातीर कॉन्ट्रॅक्टरांचो मंच. भाजे युमोचे पॅनल जिखले. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाची वेंचणूक. NSUIच्या भुरग्यांचो राजकीय हस्तक्षेपाचो आरोप. तणाव जाल्ल्यान पुलीस पडले मदीं. कळंगुटे सेक्स रॅकेट उक्ताडार. कोबरावाड्यार धाड घालून पुलिसांनी दोगांक केली अटक. फाटल्या 8 वर्सां सावन चलताले रॅकेट. आनीक एका शिंदळकी व्यवहारात कळंगुटे 4 अटक. आनी गोंयच्या नितीश बेळुकारान जिखली अखिल भारतीय फिडे रेटिंग बुद्धीबळ सर्त. गोंयच्या नीरज सारीपल्ली आनी रिया सावंतान सर्तीच्या पयल्या 3 सुवातींचेर दवरले वर्चस्व. आता खबर विस्तारान. गोंयच्या पुलिसांनी एका दुबावित आकांतवाद्याक अटक केल्या. अफजल इक्बाल खान हो मूळ उत्तर प्रदेशातलो. ताका सध्या वास्कोच्या कोर्टान 7 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. खोर्ले म्हापशा एका भाड्याच्या रुमान तो रावतालो. गोंयांत गर्देच्या धार्मीक आनी पर्यटन सुवातींनी बॉम्बस्फोट घडोवन हाडपाची ताची येवजण आशिल्ली. ते खातीर तो हांगासरल्या लोकांचो आदार घेवन पळोवणी करतालो. पळयात सुरेंद्र मडकयकाराचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. हे फावट खंयच्या इंटेलिजन्स एजन्सीन वा अनवळखी फोनावेल्यान न्हय, गोंयचे पुलीस आनी सादूर गोंयकारांनी ही गजाल करून दाखयल्या. ऑगस्टाचे 17 तारखेर हो मनीस गोंयांत पावलो. तो मूळ उत्तर प्रदेशाचो. रेल्वेन तो आयलो. दिल्ली सावन गोंयांत येवपी हजरत निजामुद्दीन ट्रेनीन तो उत्तर प्रदेशांत चडलो. ताचें नांव अफजल इक्बाल खान. वय 28 वर्सां. ताचो भाव आनी भाभी बरोबर तो थिये रेल्वे स्टेशनाचेर देंवलो. अफजल खान आनी ताचे फामिलीन म्हापशा खोर्ले भाड्यान रूम घेतलो. 18 ऑगस्टाक कळंगुटे दर्यावेळेर वारें घेतना उत्तर प्रदेशांतल्या आनी एकल्या कडेन ताची गांठभेट जाली. ताचें नांव मोहम्मद कुर्बान. कुर्बान जुवारी नगर वास्को रावपी. तो सुमार 21 वर्सांचो आसुये. जुवारी नगरांत तो बारीक सारीक कामां करून पोट भरता. अफजलान महम्मदा कडेन इश्टागत केली आनी उपरांत ताचें महम्मदा कडेन उलोवणें जालें तें अशें. अफजलान महम्मदा कडेन काडिल्लीं उतरां. आमी दोगूय एका जाती धर्माचे. सध्या भारतभर मुस्लिमांचेर अत्याचार जातात. आसामांत घडटा तें एक ताजें उदाहरण. कुराणाचेर हात दवरून सूड घेवपाचो सपूत घे. गोंयांत तो एकेच गजाली खातीर आयिल्लो, आकांतवाद. गर्दीच्यो धर्मीक आनी ट्युरिस्ट सुवाती विशीं ताणें महम्मदाक विचारलें. गोंयांत स्फोट घडोवन हाडपाचो आसा. जेन्ना अफजल आनी महम्मद कळंगुटे दर्यावेळेर मेळ्ळे तेन्ना महम्मद मातसो अस्वस्थ आशिल्लो. ताणें पुलिशेक कळोवपाचें थारायलें. वेर्णेच्या पुलिसाच्या कानार ताणें ही गजाल घाली. पुलीस सादूर जाले. तांणी रोखडोच अफजलाक ताब्यांत घेतलो. ताची खोलायेन चवकशी केल्या उपरांत पुलिशेन अफजलाक 22 तारखेर म्हापशां अटक केली. सध्या NIA, IB आनी हांगासरले CID सारकेल्यो इंटेलिजन्स एजन्सी अफजलाची चवकशी करतात. गोंयांत स्फोट घडोवन हाडपाच्यो गजाली आपूण महम्मदा कडेन उलयला म्हणपाचें अफजलान पुलिसां सामकार न्हयकारलां. ताणें पुलिसांक सांगलें तें अशें. अफजल इक्बाल खान म्हणटा, हांव कपड्यांचो व्यापारी. आपलो देशभर कपड्यांचो व्यापार चलता. गोंयांतय आपल्याक धंदो वाडोवपाचो आसा. आपलो भाव आनी भाभी बरोबर आपूण गोंयांत आयलां. कसल्योच आकांतवादी गजाली करपाचो आपलो हेत ना. 22 ऑगस्टाक अफजलाक वास्को JMFC कोर्टा सामकार व्हरून पुलिसांनी ताका 7 दिसांचो रिमांड घेतलो. शुक्रारा 31 ऑगस्टाक ताका परत कोर्टात व्हेलो. कोर्टान ताका आनीक 7 दिसांचो रिमांड दिला. अफजलाक 14 दीस पुलीस कादयेंत दवरपा फाटलें कारण कितें
हे सोदपाचो आमच्या खबराकारान यत्न केलो, मात पुलीस ताचेर उलोवंक तयार नात. केस खूब संवेदनशील म्हूण सांगून पुलीस तोंड उगडूंक सोदिनात. मात अफजलाचो भाव आनी भाभीक अजून मेरेन चवकशे खातीर हाडिल्ली नात वा तांकां अटक केल्ली ना. फुडली चवकशी चलता. वास्कोच्यान आमचो रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार. सरकारान ई पेमेंटाच्यो गजाली केल्यो तरी कंत्राटदारांच्या हातान अजूनही फाटले कितलेशेच म्हयने आनी वर्सांची बिलांचे पयशे पडूंक नात. कॉन्ट्रॅक्टरांचे आनीकूय हरमलकार जावं येता अशी शिटकावणी कॉन्ट्रॅक्टरांनी दिल्या. ते म्हणटात ई पेमेंटाची पद्दत सारकी ना. ई टेंडरिंग पद्दती कॉन्ट्रॅक्टरांक परवडना जाल्ल्यान ते नाका म्हणटात. आतां तांणी गोवा PWD कॉन्ट्रॅक्टर्स फोरम फॉर जस्टीस अँड एक्शन म्हणून मंच सुरू केला. मागण्यो घेवन ते फुडल्या सप्तकात PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराक मेळपाचे आसात. क्लास 3 कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा पळय ताजे वयर आसा क्लास 2, 1 तांकां तुमी हे ई टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट करपाक जाय. आमकां रिलॅक्स करपाक जाय अप टील क्लास 3. कित्याक क्लास 3 आनी क्लास 4 भितर जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंचे भितर इन फायटींग तांकां कामां घेवपाक आनी हें करपाक खूब त्रास पडटा आनी तेंचे भितर कॉम्पिटिशन हाय आसा. आनी क्लास 2, क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर्स तेंचे कॉम्पिटिशना भितर तांकां कांय प्रॉब्लम बिकॉज ते लिमिटेड कॉन्ट्रॅक्टर्स वेर एज वी आर मेनी इन नंबर. म्हाका दिसता दुसरो हरमलकारा जाग्यार म्हजें नांव आसतलें कारण म्हाजी केस तशी आसा म्हणून आयज हांव राजू फाटल्यान उबो आसा. हे व्हडले कॉन्ट्रॅक्टरांक कांय खबर आसतना म्हणजे एक काम केल्लें हांवें जवळ जवळ 1 वर्स जालें. खंय तरी कोणा कडेन लोन घेवन काम केल्लें. म्हाका अजून बील पडूं ना. एक काम केल्लें हांवें ग्रावंडाचें फिक्सान ताजें म्हाका आतां 5 वर्सां जालीं बील ना. गिविंग अल्टिमेट अजून जर आमचें काम जालें ना आमी सगळे प्रोटेस्ट करतले काम करपाचें बंद केन्ना आमी 1 म्हयन्या भितर पळयतले. आमचें आमी आतां ह्या विका मेळटले ह्या विका PWD मिनिस्टराक मेळटना CMाक मेळटना. इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट सिस्टम जो केला तो इम्प्लिमेंटेशन सारको जालो ना आनी तें इम्प्लिमेंटेशन जालें ना म्हणून आमकां त्रास पडटा. गोंय विद्यापीठाची विद्यार्थी मंडळाची वेंचणूक भारतीय जनता युवा मोर्चाचे पॅनल जिखलें. शुक्रारा ही वेंचणूक जाली. NSUIच्या भुरग्यांनी राजकीय हस्तक्षेपाचो आरोप केल्ल्यान मातसो तणाव जालो. पुलिसांनी मदीं पडून वादावादी आनी केस्तांवां जाग्यार घालीं. वेंचणूक प्रक्रियेत बेकायदेशीर गजाली केल्यात. वेंचणूक नेमाक धरून जाल्ली ना असो आरोप विरोधी NSUIन केलो. ते कोर्टान वतले. वेंचून आयिल्ले अध्यक्ष गौरांग पाळणीकार आनी सरचिटणीस निखील देसाय म्हणटा तशें कांयच ना. दुसऱ्या कॅम्पान दुसऱ्या सायडीन खुबश्यो प्रयत्न केल्यो बारीक बारीक किस्कुटां काडून इलेक्शन थांबोवपाचें इलेक्शन फुडें व्हरपाचें. पूण आज हे एक उदाहरण जावन आसा की स्टुडंट पावर ज्या फाटल्यान आसतली ताका कोणूच हालोवपाक शकना. दुसरें म्हणजे एकूच गोश्ट सांगपाक शकता की आजचे हे युनिवर्सिटी इलेक्शन जे आमी जिखून आयल्या हो एक गोंयच्या युवाचो मनोहर पर्रीकर आनी ताच्या सरकाराक एक पाठिंबो आसा की तूं फुडें वच, युवा पिढी तुज्या फाटल्यान उबी आसा. तेंच्यांनी कितें करप स्टुडंट टायमा तेंचे 6 मेंबर आसा 6 वोट घातला तेंच्यांनी. आणि आमकां सांगला एकूच मेंबरा वोट करा. आमकां सांगला की एकूच मेंबरा वोट करपा जाय. डायरेक्टर सांगला की आपूण बीजेपी म्हणून आनी दोन शेड्युलचा खंयच्या पार्टी इन्वॉल्व आसपाक जायना म्हणून डायरेक्टर सांगला आपूण बीजेपी म्हणून. ते इलेक्शन प्रोसिजर जेन्ना चलता तेन्ना आमी ते इलेक्शन बॉयकॉट केलें. द रिजन मेनली बींग दॅट द युनिवर्सिटी ऑथॉरिटीज दॅट इज द डायरेक्टर ऑफ स्टुडंट्स वेलफेअर वॉज टोटली बायस्ड in favor of the ruling party. जांचे आज पॅनल जिंकला तांचे. But how only we get 17 votes and 22 votes on their side? This is a very tricky thing which has happened, and this is why tricky is because the boxes were opened without the consent of the URs. Only one panel was sitting inside and opening the boxes. This is a violation of total election process which has happened. Then after that our URs were attacked. Whatever has happened, all said and done, right now we know for a fact that there has been pure injustice. We are not going to keep quiet. These matters are going to go before the court. These matters are going to be resolved. We are not going to keep quiet till justice prevails. That is what we condemn whatever has happened, and we are going to go till the end. This fight will go till the end. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.